म्हज्या मोगाल बाबां भयणीनो, द पेंजिमाइट्स वेलफेअर सोसायटी हाच्या आसऱ्या काल ही आमची 169 रोमारी आयज आमी केल्या आनी ह्या देव मंदिरांत एकठांय जावन हे दिनवासनेचें बलिदान आमी बापाक समर्पितांव. इतलीं वर्सां जालीं आनी हातूंत आमकां एक व्हड संदी फावो जाता. वर्साच्या वर्सा आमी आमचो बाबार्थ खोलावूंक, आमचो बाबार्थ जिवो ताजो करूंक आनी जे भाशेन बागयोंत फ्रांसीस शावियर जेजूचो खरो पाटलावदार जालो, तशेंच आमी जेजूचे खरे गोवाय आनी पाटलावदार जावंक हो तो शेवट. आनी देखूनच आमी आमच्या दोळ्या मुखार हाडटांव बागयोंत फ्रांसीस शावियराचें जिवीत. देवाच्या उतराच्या उजवाडान ताच्या जिविता वयर आमी नदर घालतल्यांव, पूण देवाचेंच उतर आमकां पुरो आमी आमचो नियाळ करूंक. आयच्या शुभ वर्तमानान तुमी ही उतरां आयकल्या आनी ही उतरां एकदम गरजेचीं. ही उतरां बागयोंत फ्रांसीस शावेराचें मन बदल्लें. ही उतरां ताणें आयकून जेजूची आपणाचें नवें जिवीत सुरू केलें. आनी ही उतरां कसलीं? जायते पावट आमी ती आयकल्या. जेजून अशें म्हटलेलें, सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? What does it profit a man if he wins the whole world and at the end loses his life? ही उतरां जेजूची. बागयोंत फ्रांसीस शावेराचो इश्ट, तोय बी बागयोंत लॉयोला, इनासियो दे लॉयोला, ही उतरां फ्रांसीस शावेराच्या कानान एक पावट न्हय, 2 पावट न्हय, पूण 7 पावट घातलीं. आनी ही उतरां फ्रांसीस शावेराच्या काळजांत भितर रोमलीं. 20 अदीक वर्सां फ्रांसीस शावियर सगलोच संवसाराक लोबदलोलो. आनी देखूनच बागयोंत पावलाच्या दुसऱ्या वाचपांत अशें म्हणटा, डू नॉट बी कॉन्फॉर्म्ड टू द वर्ल्ड. संवसारा फाटल्यान वचो नाका, पूण बोगोर तुमी तुमचें जिवीत बदलात. बी ट्रान्सफॉर्म्ड, बी renewed, put on renewed mind. नवी कल्पना, नवी चिंतना, देवा सारकेली चिंतना, देवा सारकेली कल्पना. हें देवाचें उतर फ्रांसीस शावेराचें काळीज आनी जिवीत बदलता. 20 वर्सां अशें तो संवसारा फाटल्यान गेलो जाल्यार उरलेलीं वर्सां 20 आनीक सुबेज ताणें जेजूकूच भेटयली. तो सारको जेजूचोच जालो. आनी तशेंच बागयोंत इनासियो दे लॉयोला, ताचेंय जिवीत तेंच बी आसलें. तोवूय संवसाराक लोबदलोलो. वायट नदरेन अशें म्हणना. तो राजाच्या पालासीन काम करतालो. तो एकलो आर्मी जनरल आसलो. केदो व्हडलो मान तेवूय बी ताका आसलें. संवसारांत व्हडलो जालोलो. तो जखमी जाता, ताच्या पांयांचेर एक गुळो पडटा. हॉस्पिटलांत तो रावता कितलेच म्हयने आनी विस्मीत जाता. ताच्या हातांत द लायफ ऑफ जीजस हें पुस्तक पडटा.
कित्याक तो ही वॉज ए वॉरशियस रिडर. ताका जाय आसलें वाचप करूंक आनी झुजाची तसली पुस्तकां तो वाचूंक सोदतालो. थंयसर त्या हॉस्पिटलांत नासलीं तसलीं पुस्तकां, द लायफ ऑफ क्रायस्ट. आनी दुसरें पुस्तक द फ्लावर ऑफ सेंट्स, भाग्यवंतां वयर जिवीत. भाग्यवंताचें जिवीत ताका आवडटा. कोण भाशेन ते जियेता आनी कोण भाशेन ते भाग्यवंत जावंक पावतात तें ताच्या मनांत वेता. आनी जें कितें संवसारी मन आसलें तें वायप ऑफ जाता, तें धुवन भायर सोडटा आनी नवें काळीज नवें मन तो घेता. आनी इनास द लॉयोला तो आनी थोडे 3-4 सांगाती तांचे मदकोत पिटर फाबर आसलो, तोय बी भाग्यवंत जाला रिसंटली. आनी ते एक संस्था घडटा, सोसायटी ऑफ जिजस. भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर व्हडलो फामिलींतलो आनी ताचें मन व्हडलें आसलें. तो पॅरीस युनिवर्सिटीन शिकलो आनी थंयसर थोडो तेंप शिकयलो आनी थंयसरूच व्हडलो जावंक सोदतालो. ते हॉस्टेलांत जियेताले. इनास द लॉयोला, पिटर फाबर आनी फ्रांसीस शावियर, हीं तीं उतरां इनास द लॉयोला ताच्या कानार सादून ताचें जिवीत बदल्लें. आनी तांणी जोमो करून ही सोसायटी ऑफ जिजस तांणी घडोवन हाडली. आनी ते खोडेगांत जेजूचे गोवाय जाले आनी जेजूचें नांव परगटूंक ते लागले. फ्रांसीस शावियर आमच्या गोंयांत येयला, दुबावना, तुमी जाणा. हांगासर तो रावला, येयला, जियेला. थंयसर एक बांय आसा, ते बांयचें तो उदक पियेला. आनी सरभोंवडेच्या लोकांक भोव करून धाकटुल्या भुरग्यांक तो आपयतालो बेल मारून. थंयसर ती बेल आजुनूय आसा. आनी तो तांकां जेजू शिकयतालो, जेजूचें जिवीत तांकां दितालो. आनी दुसरे गांव पर्यंत तो भोंवलो, जापानाक गेलो आनी मागीर थंयसर ताचें मरणाचें जालें. चायनाक पावता पळय थंयसर. भाव भयणीनो, ताचें जिवीत पाद्रीपणाचें कशें, मोटवाशीपणाचें कशें, फकत 15 वर्सान 46 years एट दीस एज ही पास्ड अवे. पूण कितलें ताणें केलां भाव भयणीनो जेजूक दुसऱ्यांक दिवपाक, आनी कितले कश्ट ताणें सोंसल्या. देखून जेजू म्हणटा, जो कोण म्हजो शीश जावंक सोदता ताणें सोंसूंक जाय, कुरीस घेवंक जाय. कित्याक त्या जेजून सिसांक आपल्या आपोसलांक आपणाच्या जिविताची खबर सांगली. म्हाका हें सोंसूंक पडटलें, म्हाका त्रास पडटले, म्हाका ते जिवेशी मारतले, पूण तिसऱ्या दिसा देव म्हाका जिवंत करतलो. हो तो भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर बोरवाशाचो मनीस. आमकां बोरवोसो आसूंक जाय. आमी मिसांव आसलेले भाव भयणां, आमी क्रिस्तांव, आमी मिस्योनार. जेजून आमच्या हातांत वावर घातलेलो आसा. जेजून आमच्या हातांत एक देणें दिलां, तें आमी उजार करूंक जाय. आनी देणें म्हणटा पळय तें कसलें? दुसऱ्यांक जिखून घेवपाक, दुसऱ्यांक बऱ्या रस्त्यार हाडपाक, दुसऱ्यांक बऱ्या मार्गार घालपाक, आनी आमी सगळीं मोगान एकोटान जियोवपाक. दुस्पट आसोंक फावना, पूण एकवट, एक फामील. ह्या ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान पाप साहेब आनी हेर दुसरे कार्दियाल आनी बिस्म साहेब एकठांय जावन व्हडलो एक जोमो जातलो तांचो, आनी ते नियाळ करतले, रिसर्च करतले, शिकतले. आनी तांणी हो विशय घेतला, कोमुनियो, एकवट, एकचार, पार्टिसिपेशन. आमी सहभागेलीपणान जिवंक जाय. वी कॅनॉट लिव लायक एन आयलंड. एकसूरपणान जिवंक जायना. म्हाका तुजी गरज, म्हाका तुमची गरज, तुमकां एकामेकाची गरज सगल्यांनी. आनी तिसरें उतर मोटें म्हणटा पळय तें मिस्यो, मिसांव. आमच्या हातान व्हडलें मिसांव घातलेलें आसा जेजून, जेन्ना आमी बावतिजमाचो साक्रामेंत घेतला. पळयात, कोण भाशेन पयल्या वाचपान तुमी जेरेमियासाची खबर आयकल्या. तो आवयच्या कुसव्यान आसतनाच देवान सांगलें ताका, हांवें तुका विचून काडलेलो, एक मिसांव तुज्या हातांत हांव घालतलो, तूं प्रोवा दी, तुवें देवाचें उतर, म्हजें उतर परगटूंक जाय. आनी तो म्हणटा, हांव तोडनाटो. घडये ताका 16 वर्सां आसलीं, 17 वर्सां आसलीं.
पूण देव ताका म्हणटा भियेना काय, तुज्या तोंडान हांव उतरां घालतलो आनी हांव सांगता तेंच तूं उलयतलोय. आनी तो हें कोत्तालो. पूण आयज तुमी आयकता तो सगळोच म्हणटा आपणाचेर आकांत येयला, हांव सगळोच फोडटा, कितले म्हजे दुस्मान, कितले म्हाका वायट करता. आनी देवा तुवें म्हाका अशें कित्याक तुजें उतर परगटूंक आपयलोय. आनी त्याच बरोबर तो म्हणटा म्हज्या आंगांत उजो पेटला कितें करपाक. हेंच तें देवाचें उतर, देवाची बरी खबर, देवाचें राज परगटूंक. आमकांय असल्यो आडखळी येता. आमी ह्यान त्या जोम्यांत आसां पवित्र सोबेच्या, आनी तो पवित्र सोबेचो वावर आमच्या हातान दिलोलो आसा. आमी आंग काडटा, आमी फाटीं सरता, आमी भियेता. फ्रांसीस शावियर भियोंक ना. तो गोट रावलो, ताणें वायटूय करूंक ना. तशेंच जेरेमियस वेता फुडें. असलें मन आमकां आसूंक जाय. देखून हें रोमारी आमी कोत्ता पळय ती, पिलग्रिमेज आमी कोत्ता पळय ती जावंक जाय. बागेवन पावलू सांगता ते भाशेन, टू ट्रान्सफॉर्म आवर सेल्फ, टू ट्रान्सफॉर्म आवर बीइंग, टू रिन्यू आवर मायंड्स, टू रिन्यू आवर हार्ट्स. देखून हो चॅलेंज भाव भयणीनो, पेन्जिमायड्स वेलफेअर सोसायटी तुमच्या आमच्या मुखार हो चॅलेंज घालता. 169 रोमारी अशें आमकां कितलो आनंद भोगता. दॅट इज नॉट इनफ. आर वी ट्रान्सफॉर्म्ड? आर वी ट्रान्सफिगर्ड? आर वी रिन्यूड? हें तुमी चिंतूंक जाय, नियाळूंक जाय. इन्क्लुडींग वी फोर प्रिस्ट फॉर हियर. सिस्टरी आहा हांगासर. सगल्यांनी आतां कात दिवन वावरूंक जाय आनी फुडें वचोंक जाय देवाचें राज परगटूंक. तेन्ना आमकां मान आसतलो, तेन्ना आमकां वयर मोकूट मेवतलो. देखून भाव भयणीनो, देवाक दिनवासुया, हे व्हडले संदी खातीर आर्गां दिवया आनी सगलीं आमी भास दिवया. जें कितें वायट आसा, जो कितें आमचो मेळ आसा, तो आयज ह्या वेळार सांडून उडोवया, पयस उडोवया. आनी कितें नवो परमोळ आसा, कितें नवें आमच्या मनांत येता, बागेवन आमकां करता आनी दुसऱ्यांक बागेवन करता, ताका घट धरुया आनी जेजूक चिकटून रावून फुडलें पावल आयस्ताण मारुया.